मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसां अशें हांव म्हणटालो सुरवातेक. आनी ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसां तेन्ना कशे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी पवित्रपण हाडूं येता, कशे तरेन आमच्या जिवितांत आमी शुभ वर्तमान परगटपी जावं येता. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतल्यान इल्लोसो नियाळ करून आमी आमकांच जाय तें उत्तेजन आमी घेवया. बाबा भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शावेराक जायते टायटल्स आसात आनी जायते हे थिम्स ओ टायटल्स एका उतरान दोन उतरांनी ताचें आख्खें जिवीत चितारतात. आनी असोच एक ताचो नामलेख व टायटल बागेवन फ्रांसीस शावेर, सेंट फ्रांसीस झेवियर, अपोस्टल ऑफ इंडिया एंड जपान, अपोस्टल भारताचो ह्या टायटलाचेर ताका वखतात. आनीक बाबा भयणीनो, जरी तर आमी बारीकसाणीन आमच्या पवित्र पुस्तकाच्या इतिहासाचेर नदर मारली जाल्यार अपोस्टल आमी म्हणटा व तांकां डिफायन आमी करता, तांची जाणविकाय घेता, जे जेजू बरोबर आसले ते 12 जाण. जेजू बरोबर ते भोंवले, जेजू बरोबर ते रावले, जेवले, जेजूक लागशिल्ल्यान ताणें अणभवलो, जेजूक ताणें हाताळलो, हात लायलो. पूण पवित्र सभा बागेवन फ्रांसीस शावेराक अपोस्टल म्हणटा, अपोस्टल ऑफ इंडिया. आनी बाबा भयणीनो, हे बागेवन फ्रांसीस शावेराक हे अपोस्टल कित्याक लागून पवित्र सभा म्हणटा काय? कित्याक जेजूचो बरोबर नासलो तरी पूण ताका अपोस्टल कित्याक म्हणटा काय? बाबा भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान जर आमी पळयलें, आमच्यांनी एके भाशेन आमी म्हणूं येता, बागेवन फ्रांसीस शावेर आमच्यांनी म्हणूं येता एक पिसो. आनी पिसो कित्याक पासो हांव म्हणटा? ताच्या जिवितांत जायतें कितें करचें ताका एम्बिशन आसलें. ताच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू हाताळूंक ताच्या मनांत आसलें. ही वॉज एन एम्बिशियस पर्सन, एम्बिशियस पर्सनॅलिटी आमच्यांनी म्हणूं येता. ताच्या जिवितांत खेळाचो जायतो मोग ताका आसलो, पिसो तो आसलो खेळाचो. आनी ताच्या जिवितांत जर आमी पळयलें, जायती हुशारकाय ताका आसली. ही वॉज एन इंटेलिजंट पर्सन, इंटेलिजंट चायल्ड, इंटेलिजंट स्टुडंट. आनी ह्यो सगल्यो ह्यो तिनूय वस्तू जरी तर आमी ताच्या जिवितांत एक केल्ल्यो जाल्यार बागेवन फ्रांसीस शावेर खऱ्यांनीच एक परजळीत नोकेत्र आख्या संवसाराक जावपाचो आनी सदांच ताची हुशारकायेची तोखणाय घोडे जायत्या युनिवर्सिटींनी उरपाची. पूण बागेवन फ्रांसीस शावेर हें सगलें सोडून दिता. जे कितें व्हड व्हड वस्तू तो चिंतालो, येवजण्यो ताच्यो आसल्यो, सोडून दिता. जे कितें आपल्या जिवितांत घोडे खेळांतल्यान ताणें आपल्या जिवितांत नामलेख घेवंक येताले, टायटल्स घेवंक येताले, हे सोडून दिता. आपल्या जिवितांत ताणें आपले हुशारकायेन आमच्यांनी म्हणून येता आख्या संवसाराची नॉलेज आटापूं येताली, ही तो सोडून दिता. आनी आमच्यांनी म्हणूं येता, साद्या उतरांनी आमी ताका म्हणूं येता, बागेवन फ्रांसीस शावेर एक पिसो कसो मनीस. तितलेंच न्हय, जरी तर आमी ताची बापायची खबर केली, ताचो बापूय ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल कावन्सील. जायतो इन्फ्लुएन्स ताका शिकपाचे वाटेन, ताका वाडपाचे वाटेन, जिवितांत वाडपाचे वाटेन आसलो. आनी सगलें हो भुरगो सोडून दिता, हो तरणाटो सोडून दिता. दुसरी वस्त ताच्या जिवितांतली आमी पळयली जाल्यार आमच्यांनी म्हणूं येता, बागेवन फ्रांसीस शावेर
एक शाणो मनीस, वॉज एन इंटेलिजंट मॅन, वॉज एन इंटेलिजंट पर्सन. कित्या पासत ज्यो वस्तू जायत्यो ताच्या जिवितांत आसल्यो त्यो थोड्या वेळाच्यो. जो कुशालकाय, जो संतोष ताका मेळपाचो ह्यो वस्तू उदेशी त्यो ताणें सोडून दिल्यो आनीक देवाक ताणें वेंग मारली. आनी ते पासत हांव म्हणटा आमच्यांनी म्हणूं येता बगेवन फ्रांसीस शावियर एक शाणो मनीस. आमच्यांनी म्हणूं येता ओय खरेंचो शाणो कित्याक आपलो आत्मो इबाड करूंक दिवंक ना ताणें. आत्म्याचो इबाड जावंक ताणें दिवंक ना. आनी तिसरी वोस आमच्यांनी म्हणूं येता बगेवन फ्रांसीस शावियरान आत्मे जिखले. न्हूच फकत आपल्याचो आत्मो इबाड जावंक दिवंक ना, पूण जायते हजारांनी आत्मे देवाक ताणें जिखले. आनी आमच्यांनी म्हणूं येता देवाक ताणें वेंग मारली. एक शाणो मनीस तो. आनी तिसरी वोस बगेवन फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांतली आमच्या नियाळाक आमी घेवं येता ती म्हळ्यार बगेवन फ्रांसीस शावियर एक उजो पेटोवपी मनीस. आनीक कसलो उजो? देवाच्या मोगाचो उजो पेटोवपी मनीस. ही वॉज अ पर्सन वी कॅन से वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन लिटिंग अप द फायर. आनी कशे तरेन ताच्या जिवितांतल्यान आमच्यांनी पळोवं येता काय 3 वस्तू उदेशी आमी ते पळोवया. अशें म्हणटात इतिहासकार की सुमार 80,000 अदीक किलोमीटर तो भोंवलो. He traveled more than 80,000 kilometers. तितलेंच न्हय, इतिहासकार अशें म्हणटात की सुमार 50 अदीक राष्ट्रां, more than 50 किंगडम्स ताणें आपलें पावल दवरलें वो शिकोवन दिवंक तो भोंवलो. तिसरी वोस म्हणटा उणेच उणें वोस ताचेकीन सुमार 30,000 अदीक लोकांक ताणें बाबार्थाक वेंग मारूंक आदाराचो तो जालो. He was directly responsible so that people embrace faith. बाबा बडीनो आनी केदनाचो काळ तो. आनीक आमी जरी तर आज हांगासर येवन ताच्या जिविताचेर नियाळ करता जाल्यार आमच्यांनी कशेंच म्हणूंक जायना हो मनीस पिसो म्हणून, पूण एकदम शाणेपणान भरलेलो बगेवंत आमच्यांनी म्हणूं येता. बाबा बडीनो जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें कितें करचें काय? ह्या पवित्र कुटुंबांत, पवित्र घरांत हांव म्हणटालो आमी हांगासर आसा तेन्ना जायतीं भावनां बगेवन फ्रांसीस शावियराची आमकां अणभवूंक मेवतात. जाल्यार हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवितांत कितें करचें काय? हांव एक याज्ञीक कसो, आमी याज्ञीक कशे, तुमी लौकीक बाबा भयणां कशें आमी कितें करूं येता? आमचें पिशेपण भायर उडोवया. आमच्या पिशेपणाक आमी पाठ करुया. आमचें पिशेपण आमी सोडून दिवया. आनी कसले तरेचें पिशेपण काय? घोडे आज हांव जायत्या संवसारांत हांव एकटावंक सोदतां. आज घोडे जायत्या संवसाराची तत्वां मुल्यां हांव ती माडोवंक सोदतां, तांचेर विसर घालूंक सोदतां. आज घोडे जायत्या आमच्या समाजांत आसलेल्यो बऱ्यो वस्तू, देखरीत, बऱ्यो कोरण्यो हाचेर हांव विसर घालीत आसां. आज घोडे म्हजी संस्कृताय जी म्हाका आसा ताचेर हांव विसर घालीत आसां. बाबा बडीनो जाल्यार हांवें आनी तुवें कितें करचें काय? हांवें आनी तुवें शाणो जावंक गरजेचें आसा. आनी शाणो जावंक हांवें आनी तुवें कितें करचें? बगेवन फ्रांसीस शावियरा भाशेन देवाक वेंग मारुया. जी संस्कृताय जी म्हाका आसा, जी म्हाका म्हजे तत्वां मुल्यां आसात म्हज्या समाजांत, ज्यो बऱ्यो कोरण्यो म्हज्यान करूं येता, तांकां वेंग मारुया. आनी तांकां वेंग मारता तेन्ना हांव आनीक तूं देवाक आमी वेंग मारता. हांव आनीक तूं दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी प्रेरणा जाता, इन्स्पिरेशन जाता. आनी हाचे उद्देशी दुबावना हांव आनीक तूं जेजू पासत वावुरता. वो आमच्यांनी म्हणूं येता जेजूचें शुभ वर्तमान हांव आनीक तूं परगटूंक आमी पावता. बाबा बडीनो आमच्या जिवितांत आमी जियेता तेन्ना हीच कृपा आमकां मागुया. बगेवन फ्रांसीस शावियर
आपल्या जिवितांत हीच तत्वां मुल्यां घेवन चल्लो. जेजू पासो ताणें आत्मो जिखलो आनी होय आमकां एक व्हड प्रेरणा तो आसा. आमच्या जिवितांत ताची देख आमी घेवया, ताचो आदार, ताची विनवणी आमकां मागुया. आनी दुबावा विरेत हांव आनी तूंय एक व्हडशी वर्तमानकार जावंक आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमी पावतले. हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां फावो कर म्हूण आमी कोतकोतयान मागुया.